आम्ही सांगाता मेळून मागणे करूया. प्रेज द लॉर्ड. आज सांगाता म्हळ्यार कुटाम जावन मागणे करूया. सोमेची दैवीक सकत आम्ही अनुभव करूया. तुमच्या लेफ्ट आणि राईट कोण असायचा हात धन सांगा. हात म्हणून सांगा उठ परचडीचा तुझं उजवाडायला. आमच्या माध्यमांतल्या सर करून आमच्या हरी एकल्या थंय आसच्या ह्या वॉट्सॅपान सकट सत्यानाश करून गेला. आदीं जाल्यार आतां मालगडी तुमी इल्लीशी प्रायाची जाल्ली वय म्हणात म्हाका. कोणी एक तरणाटी एक चेडो या चेडू मोगार पडली. एकामेकाक कितेंय सांगूंक जायचें जाल्यार तक्षण आसा वॉट्सॅपाचेर रेडीमेड. कोणेंगी धाडलें काडलें आनी धाडलें. आदीं आतां तुमकां किंदाण गुत्तू फादर म्हूण नाकात. आदीं जाल्यार थोडीं जाणां आमच्या मदें कोंकणीन म्हणटले हांव आमी ह्या इंग्लिशांत लव लेटर म्हणून तें बरयलें. चिंत्या चेड्यान चेडवाक बरयलें. त्या दिसा पर्यंत त्या चेड्यान 2 लायनी कितें खावण बरयल्लें ना. पूण आज ह्या चेडवाच्या मोगार तो पडला देखून तो खंय नातलें खावण घडता. ताका ताळमूळ गोत्तू ना खावण कशें बरोवचें आनी कितें म्हणून गीत कशें बरोवचें म्हणून. जाल्यार कशें म्हणी कर्ण 4 लायनी बरयता आनी त्या चेडवाक दिता. चिंत्या तशें. आनी हें वाचल्ल्या चेडवाक वत्तू काय इंग्लिशाचो शेक्सपियर की म्हणून हाच्या की बरें खावण दुसरें ना म्हणून तेंच अपुरबाय दिसता. आतां कितें जालां कोणाचें आमी फारलें आनी कोणाक लायलें. पूण तेंच तें बरयल्लें मोगाचें गीत ह्या लव लेटर दुसऱ्या कोणेय काडून गेलें आनी वाचलें. हें गलें बराबर तुका आलें आसा म्हणून आनी एकल्याक समजना तें. पूण बरयल्ल्याक ह्या कोण ताच्या मोगार आसा ताका वाचतेल्याक तातूंत सगळी डिक्शनरीच आसा. सगळो अर्थ आसा. 4 लायनी जावंक पुरो पूण तो मोग सगळो तातूंत आटापून आसा. हें आवाज कित्याक हें सांगते सांगा. वेळ मेळ्ळो तर आज आमची बाय हांगा पयलें वाचूंक आयली. तिका एक आतुराय मायक सारको धरया म्हणून. कित्याक वाचप तशें आसलें आनी तितलें तिणें बरें करून वाचलें. हांगा सांग पावलून एफेसकारांक बरयल्लें. चिंतूंक उगडास दवरूंक सुलभ. अध्याय 1 अध्याय सुरविलेच वाक्य देखून 1 अध्याय वाक्य 1 ते 10 घरा वेळ मेळटा आसतना काडा. हें वाचतना थोड्यांक बगूंक पुरो कितली अपुरबायेचीं उतरां. कितल्या अपुरबायेचीं उतरां. कोण मोगार पडला तांकां सगळो अर्थ मेळटा तातूंत. कोण देवाच्या मोगार पडूंक ना तांकां हीं उतरां हें घालें बरयलां सांबावलो न्हू. सक्कड आसचें आमी कितले देवाच्या मोगार पडले हांव ताच्या वयर. देखून पावल एफेसकारांक उद्देशून सांगता आसतना अपुरबायेचीं उतरां वापरता. आनी सगळें देवशास्त्र क्रिस्त कोण म्हणून तुमी वर्सलां. सुरवेक तो एफेसकारांक तांकां एक प्रणाम करता. आमी पयलें जाल्यार तुमी कांय नातल्यार आतां एक फोन कान उलयता आसतना हालो म्हणटात. पयलें जाल्यार चीट बरयता आसतना लेटर बरयता आसतना कागद बरयता आसतना सुरवेली एक 4 वाक्यां तर तूं कसो आसा हांव बरो आसा म्हूण थंय उतरां पावलोचीं उतरां तसंच एफेसकारांक उद्देशून तांची भलायकी आत्मीक भलायकी तें पुरो विचारता. उपरांत येता विशयाक. जेजू विशान कितल्या अपुरबायेचीं उतरां सांगता. संवसाराचे आदींच पळया
हरसिल्लो जावं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचो आमकां ताच्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी ताणें आमच्या वयर वतून आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. आतां कोणा लागीं तो म्हणटा? ह्या एफेसकारां लागीं म्हणटा, त्या काळार एफेसकारां लागीं म्हणटा, आज तो आमच्या लागीं म्हणटा. देखून कोण ती भाग्यवंत मनशां? आमी. देवान आमचेर इतली वर्ती आशिर्वादां वतल्यान देखून आमी ताका अर्गां दिवंक जाय. आनी कित्याक लागून अर्गां दिवंक जाय? सांग पावल परत्यान संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यान. देखून आमचें आपोवणें आज कालचें न्ही, संवसाराच्या आरंभा आदींच देखून देवान आमकां हर एकल्याक कोणगी म्हणटा संवसारांत आमच्याच रुपण्याची 7 मनीस आसूंक पुरो म्हणून. आसूं या ना आसूं, पूण इतलें हांव सांगतां, आमी ती वेगळी. म्हज्यात असलो, तुज्यात असलो आनी कोणात असलो आनी एकलो मनीस ह्या संवसारांत ना. जाल्यार चिंता, आमकां हर एकल्यांक जर तर देवान इतल्या आपुरबायेन रचलां ताचें येवजन कितल्या व्हड मापाचें. देखून असल्या आशिर्वादांत क्रिस्तांतय ताणें आमकां पयलेंच विंचल्यान, जाल्यार क्रिस्ता कित्याक धाडूंक जाय आसलें ताणें? ही विंचोवणूक आमी विसरून गेल्या. ही विंचोवणूक आमी विसरून गेल्या. देखून विसरून गेल्ल्या मनशांनी आमी कितें केलें? पातळ केलें. ह्या देवातून पयस गेल्या. देखून देव आमकां परत्यान लागीं घेवच्याक ताच्या पुताक धाडटा. देखून ताच्या पुतांतय आमकां विंचल्यान मात्र न्ही, संवसाराच्या आदीं तावन आमकां विंचल्यान, पूण ताच्या पुता वरवीं आमकां उगडास करून दिता. कितलीं भाग्यवंत मनशां आमी. क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें ताणें आमकां नेमल्यान. भाव भयणीनो, हें एक आपोवणें आमी जर तर समजल्ल्या जाल्यार देखून आमी जेजूक जावं पुरो बाळका जेजूक आज नामान करूंक आयल्या, पूण आमी जेजूक कितें म्हूण आपयता? जायते फावटी आमी आमच्या मागण्यांनी जावं पुरो आमी सकट सादी मनशां, सर्गींच्या बापा जेजू आमच्या बापा. जेजू आमचो बाप न्ही, जेजू आमचो भाव. तो सर्गींच्या बापाचो पूत आनी देव सैमान तो पूत, पूण ताणें मनशां सैमाकी उंच उबारलां. देखून सांग पावल रोमाकारांक बरोवन सांगता, आमकां सकटांक आब्बा बापा म्हणचे बाग फावो केलां. आब्बा बापा म्हणचे बाग फावो केलां. देखून ताच्या पुतांतय आमकांय आमच्या बापाक बापा म्हणचे बाग मेळ्ळां. हें कोणाक? ह्या घरा चिंतया आवय बापाय सांगत आसात भुरगीं, तांकां समजना त्या बापोय सदांचो, डॅडी मम्मी सदांची. थोड्या फावटी आमच्या आवयो कितल्यो जाणां येवन हांगा रडटात, बऱ्या मनान मागतात. कित्याक? तांची दूख कसली? म्हज्या भुरग्यांक धांवणूच म्हाका अणकणें आयकूंक मेळटा. म्हज्या भुरग्यांक धांवणूच दुरसोणें. म्हजी भुरगींच म्हाका सारकीं समजनात. आवय बापाय आमी उमळच्या पात्रां बरी. भुरगीं खंयी गेलीं तांचें आसलें टेन्शन पुरो तांकां खबर आहा. ल्हानपणांत तावन म्हज्या काळजाक कोण वळखता ती सांगना जावं पुरो, पूण भुरग्यांक खबर आहा ह्या आवयक हांवें कितेंय म्हळ्यार ती ओगी रावता. कित्याक? ती आवय. देखून ती आसलें तांचें आंतपींत पूर आवय सगळें सांगतात. आवय बापायक टेन्शन भुरगीं खंयच्यान म्हळ्यार आसात म्हणून. पूण भुरग्यांचो ती भुरगीं आवय बापायक फाटीं उलयतना जाल्यार तांकां एक बरोवस आसा, ही आपणाचें आयकतात. जाल्यार आतां चिंता, जर आवय बापाय जाल्लीं तुमी तुमच्या भुरग्यांक इतलें आयकतात, आमकां रचनेच्या आदींच रचुल्लो बाप आमकां कितलो आयकना? आमकां कितलो आयकना? केन्नाय वेळ मेळटना होजया प्रवादी अध्याय 11 काणयोन वाचा. एफ्राहीम ल्हान भुरगो आसतनाच हांवें ताका विंचलें, हांवें ताका म्हज्या पोल्याशी हाडलें, हांवें ताचो मोग केलो म्हणटा देव. कित्याक? तो आमचो बाप. आज हांवें सुरवेर गायनाच्या विशयान कित्याक म्हळें? सांग पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता, सर्वेस्पराक हर एक घडये किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी स्तुती करा म्हणून. किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी स्तुती करा. हांवें तुमकां इतलोच उलो दिवचो. पयलें जावन
वेळ मेळ्ळ्यार परत्यान ह्या मिसाचो फोड जावन घरा येवपी परत्यान हें वाचा. दुसऱ्यान आमचे हांगा ब्रदर आसात, हांव एकल्याक म्हळें आज हांव तुमचे विशयान सांगतलो म्हळ्यार कित्याक ते आज कोयर मुखारसून व्हरतात. आमच्या भोंवतणी आजकाल कसलीं खंतार आयल्यां, कसलीं म्हळ्यार हांव कोणायकी साकला घालिना, कित्याक बाळका जेजूची भक्त म्हणटा आसतना जात कात लेकी नासतना सक्कड लोक आसा. पूण आमकां कातोलीक इगर्ज मतेंत आमी मिसा वेळार वापरची कंतारां, आमच्या घरांनी वापरची कंतारां देव शास्त्रान बरयल्लीं जावंक आसात. देवशास्त्रान बरयल्लीं कंतारां जावंक आसात. आमचो एकलो पाद्र्या म्हणटालो, म्हाका शिमेनेरीन शिकयल्लो पाद्र्या म्हणटालो, आमचे थोड्या बुटी आमची शिकोवणी जावं पुरो आमची कंताराय शीत कडी शीत जाल्या, तातूंत दुसरें कांय ना. ही सूख कोणायची म्हूण हांव किर्तनां एफेसकारांक बरोवन अध्याय 5 ओळ 19 सांत पावल सांगता किर्तनांनी समजलें आमकां किर्तनाचें पुस्तकच आसा. गितांनी आमी पयले कंतिगो म्हणटाले हांव, ह्या कंतिगांनी कितलो अर्थ आसुल्लो, इतलो अर्थ आसुल्लो, ताच्या किचड अर्थाच्या किचड तुमी मालगडी सकटां घरा आमोरेच्या वेळार ह्या उरले खंयी वेळ मेळटाना ह्यो कंतिगो म्हणटाले हांव. 100 कंतिगो सयत आसुल्ल्यो, आज त्यो पुरा गेल्यो. आनी ह्यो कंतिगो आमी फकत तेरसा वेळार या आमोरे वेळार घरा मागण्या वेळार मात म्हणच्यो न्ही आसल्यो. एक भुरग्याक न्हिदोवची आवय सयत गाणां गायत आसतना ही कंतिगच्चो म्हणटाली. देखून ही भुरगीं बाळशीं गर्भांत आसतना जावन धरल्लें, पाळण्यांत आसतना सयत ही कंतारां शिकून वाडटालीं. देखून देवशास्त्र आमच्या काळजांत आसलें, आज पुरा गेलां. भक्तीक गितां म्हणटा सांत पावल, ही भक्तीक गितां खंयची किर्तनां बायबलांत आसलीं. कंतिगो आमी बायबल वापरनच घडोवंक जाय. भक्तीक गितां आमी सकट भक्तीक आसाव हांगा, पूण भावार्थी आसाव आमकां उर्बा येता, मोतीक प्रेरण येता. आनी जावं पुरो देवाच्या उतरा वयर ह्या सांतांनी शिकयल्या शिकोवणे वयर इगर्जमतीच्या शिकोवणे वयर आमकां प्रेरण येता. आनी त्या प्रेरणा खाला आमी बरयता भक्तीक गितां. हांव इतलेंच विचारचें, वर्सभर तुमकां जायत्या तालेंतांनी बरयल्ल्यांक जायत्या नमुन्यान पवित्र सभा प्रेरण दिता. आज हांव इतलेंच विचारतां, तुमच्या मदें कितले लेखकी आसूंक पुरो, कितले तुमच्या मदले लेखकी आसूंक पुरो. आनी आयचें पयलें वचप घेया आनी ताच्या वयर एक कंतार बरया. हें हांगा इगर्जेन गायचें म्हणून ना, तुमचें कर्ण घेया, आमचें कर्ण घेया. तुमी एकसुरे घरा आसतना तें ड्रायव्ह करून ह्या वाहन सोडून तुमी तुमच्या कामाक वता आसतना, बसार बसून आसतना, ह्या काटेर बसून आसतना, खंय आसतना हें कंतार करा. तुमचेंच कंतार, तुमीच घडयल्लें कंतार तें तुमचेंच. ताळो कसलोय बसया, कसलोय ताळो घाला, कित्याक तातूंत गरजेचें कितें. हांवें सुरवेर सांगलें न्ही, दोग मोग करनारा संवसाराक समजना जाल्यार ओडणी, तुवें मोग करतल्याक समजल्यार पुरो. आमी मोग करचो आमच्या देवाचो, ताका समजल्यार पुरो. प्रयत्न करा. हांवें ह्या शर्मा वेळार इतलेंच सांगचें, आमी चड करून हेरांनी दिल्लें खावून जनाव आज आमचेंच रांदया, आमचेंच रांदया. कोणी चिंतिनाका तुमकां साध्य ना म्हणून. जर तर तुमच्या भावार्थी जिणेंत 20, 40, 70, 80 वर्सां तुमी जियेल्यात जाता, हर एकल्याच्यान जाता. आयचें पयलें वचप काडा सांत पावलूच्या पुरबायची उतरां, तुमचोच ताळो गुंता, ह्या तुमच्याच नमुन्यार कितें कवन बरया आनी गाया. पळया, तुमकांच तुमच्या भावार्थाक एक जिवाळ केल्ल्या बरी उर्बा भोगतेली. आनी तेंच जाता आमचें मागणें. देवाच्या उतरा वरवींच आमी ताचे लागीं मागचें.